जेन्ना हांवें पेपरार वाचलें की अशें अशें आसा पेपरार वाचलें की म्युन्सिपाल्टीची कंडिशन बिल्डिंगेचे कंडिशन वेरी वर्स्ट आहा म्हणून आयज हांव मुद्दाम हांगा पळोवपाक आयलो पळयलें जाल्यार खरेंच वर्स्ट आहा वायट दिसता। आतां गेल्या 10 ते 11 म्हयने जाले चेअरपर्सन म्हणून हांगा नंदीप रावत तो बसला, पूण इज अ युजलेस चेअरपर्सन अशें हांव सांगपाक सोदतां। कित्याक ह्या म्युन्सिपल एरिया मार्केटान काम करपाचें सोड, ही म्युन्सिपाल्टीची बिल्डींग सांबाळपाक ना। पळयात ती कंडिशन पळयात, पावसाक ते काम करपाक रावल्यात, हें उदक पडलां आनी स्कूल स्टार्ट जालें जाल्यार कितें जाता आसलें। इज अ युजलेस चेअरपर्सन अशें म्हाका सांगून दिसता, वायट दिसता सांगपाक। आनी तशेंच हांव म्हणटा कितें 1 वर्सा भितर तेणी वास्को खातीर कितें काम केलें तें दाखोवचें। कामां आयिल्लीं सँक्शन जाल्लीं ती पसून कामां करपाक जायना तेच्यांनी, सगळे फायले हाडून बसला। हांव थँक्यू म्हणटा तरी आमच्या UD मिनिस्टराक की तेणी एक एडवान्स दिले आमकां, ब्लँकेट परमिशन दिलें की जितले वास्कोन ड्रेनेज आहा तितले क्लीन करून घेयात म्हणून। आनी त्यो आयज केल्ले म्हणून वास्कोन आयज कांयच बुट्टी येवना, उदक भरोंक ना। हांव खरेंच सॅल्यूट मारता आमच्या UD मिनिस्टराक। वायट दिसता हे गोल्डन जुबली पळय प्रोजेक्ट आसा, आयज पर्यंत तेणी खंय कितें केलें तें सांगचें, कितें स्टेप घेतले। तेणी एक स्टेप घेतलो जायना म्हणल्यार CMा फुडें गेलो, थंय मिटींग घेतली गोल्डन जुबली लागून की आमकां ते करपा खातीर हेल्प कर म्हणून। जाल्यार UD फायनान्स सेक्रेटरी आसलो, चीफ सेक्रेटरी आसलो, CM आसलो, CMान ताका सोल्युशन दिल्लें, तूं ते हे फंड्स आहा ते ट्रान्सफर कर सुडाक आमी करया, तो प्रोजेक्ट करया। आय एम गिवींग यू एश्युरन्स म्हणून। आतां 2 म्हयने जाले आयज पर्यंत तुजे कांयच तेजे स्टेप्स घेवना। पावसाचे पयलीं आमी कितें तरी स्टेप्स मेजर्स घेताले आनी आमी तें उदक येता तें बंद करपाक सोदताले, बंद करताले। कित्याक आमचो ऑलरेडी प्रपोजल पास जाल्लो आसा, म्हाका फक्त 6 म्हयने मेळ्ळे बसपाक हांगा, नाजाल्यार येन्ना म्हणल्यार हांव करून काडपाचो। तेणी आतां म्हाजे फाटल्यान जे आमी पळय प्रोसेस केल्लो ते करून तेणी आयज करून काडपाक जाय आसलें। ही म्युन्सिपाल्टी बिल्डींग रिपेर करून काडपाक आसली, कांयच करूना। हें कितें चल्लां? जायना जाल्यार तेणी स्टेप जावन जावचें, दुसऱ्या कोणाक बसोवचें, केपेबल मनीस आहा ताका। ही स्कुलाची म्युन्सिपल बिल्डींग जर सांबाळपाक जायना जाल्यार आनी वास्कोची कितें बरें करतलो तूं? सगळे प्रोजेक्ट प्रोसेसान आहा। आमी जेन्ना दीपक नायक आसलो, मागीर हांव आसलो, आमी फॉलोअप करून वास्को मार्केट, बायणा मार्केट, पावर बिल्डींग हें आमी दोगांनी कितें तरी स्टेप घेवन मुखार व्हेले। पूण ते ज्या दिसा हांव देवला ते दिसा हो बसला, ते दिसान आयज पर्यंत तेणी सांगचें बाबा ह्या प्रोजेक्टाचें कितें केलां तें। म्हाका दिसता आमकां 4.5 वर्सां कंप्लीट जालेली आहा एज अ आमच्या कावन्सिलान। म्हाका चेअरपर्सन म्हणून म्हाका दिसता 9 म्हयने क्रॉस जाल्या। डे 1 पासून हांव हे बिल्डिंगेच्या फाटल्यान आसा। जेन्ना म्हाजे कडेन चार्ज येयल्लो आसा तेन्ना पसून हांव हे फॉलोअप करतां। पयलीं फूल बिल्डींग रेनोवेशन करपाक चिंतलें, तितूर 4 कोटी कितें जाल्लेलें, 3.5 कोटी जेन्ना दीपक चेअरपर्सन आसलेलो, दीपकान बरें काम केल्लेलें। मागीर जेन्ना तो कृतेश गांवकर जेन्ना चेअरपर्सन जालो, म्हाका दिसना तेणी कितें केलां तें सगळें पाड घालता तो कृतेश गांवकर। म्हाका सांगूंक दिसता की ज्यो फायली DMA कडेन वयतात, इवन आमच्यो डेव्हलपमेंटाच्यो, हांव वास्कोकरांक सांगूंक सोदता की ज्यो डेव्हलपमेंटाच्यो आमी फायल्यो धाडलेले आसा, हे कृतेश गांवकारान थंय बसून हो आडयतात। म्हाका खबर ना इतले तेजो पावर कितें पर्यंत चलता तो। सगळें पाड घालपाचें चल्लां काम ते कृतेश गांवकार करता। हांव सांगूंक सोदता की हो न्यूज हांवें हाडला मिडियाचेर। 10 दीस पयलीं हांवें सांगलेलें मिडियाक की आमची बिल्डींग लिकेज जाता, आनी हांव कॉन्फिडंट आसलो की हे फावट ती लिकेज जावन न्हू पडोकूय शकतात। आतां देवाच्या कृपेन स्कुलूय बंद आसा, ताका लागून खंय तरी भुरगीं ना, तें बरें आहा। कालूच आमचो फॅन सकयल देंवलो। हांव फ्लॅश करता की DMAच्या नजरेन येवपाक जाय, हे कितें इशू जाल्या पळय थंयसर आमी फायली अप्रुवाक धाडटा पूण थंय अप्रूव जायना। आतां केन्ना काम करतले? 3 लाख पास जावन येयलेले आसा आमकां, पूण वयर कोण चडटलो? इतल्या वयर बिल्डींग कोण चडना। म्हाका दिसता ताका लागून DMAन असले नाका जाल्लेले मनशाची आयकपाची गरज ना, आनी म्हाका दिसना तेजे इतलो कितें चल्लां तें। हांव रिक्वेस्ट करता DMA आनी मिनिस्टर, आमचो UD मिनिस्टर खरेंच बरें काम करता, आनी हांव सांगूंक सोदता की UD मिनिस्टराक की तेणी हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा।